कोणी भायर हाडूंक जायना. सो एक बाबत परिवर्तन असो तशें म्हळ्यार काले तशें म्हळ्यार रिपेंटन्स इज ऑल अबाउट. थोडी फुडें मुखार भवन आनी बीन आमचो रिपेंटन्स कालें जालां हांगे म्हळ्यार आमी रितीरे घेता. आमी करेजमांत 40 दीस मास्क खायना तें खायना हें करता वा आमी रिकलेक्शन करता गी आनी आमी सदावत रितीरेक वचोन गी कालीं रितीर वा रिकलेक्शन कालीं जावन दी पयलें आमी कालें करता त्या रितीरेन बरें सुटावे कालें जाता खुमसार जाता. खुमसार जाल्या उपरांत येवनी एक निश्चय करता आनी पळय हांव अशें जियेता पूण मागीर आमकां थोड्या तेंपान कळटा की आमी खुमसार जाल्ले परत्यान जायचे पडटा. आमी तशेंच जाता. रिपेंटन्स हॅज बिकम नेगेटीव. रिपेंटन्स नेगेटीव जावन आसा. सो रिपेंटंट फेथ म्हळ्यार मार्कस वंजलावस्वरी 1:14-15 जेजूचो पयलो शर्मा इन दी फर्स्ट सर्मन ऑफ जीजस जेजून अशें सांगलें कालें म्हणालो आतां जुवोंक धर बंदेन घाल्या उपरांत यू सी मार्क 1:14-15 रिपेंटन्स इज वेरी इम्पॉर्टंट. रिपेंटंट फेथ आनी अशें म्हळ्यार खाली कुमसार जावचे आनी येवन नो निश्चय करचो मागीर आमी पळयता बॅक टू स्क्वेअर वन तें रिपेंटन्स न्ही. दॅट्स नेगेटीव. रिपेंटन्स हॅज टू बी पॉजिटीव. तें बरें तें पॉजिटीव. यू मस्ट गो बियॉन्ड कन्फेशन. ताच्या कितें देखून कुमसारांत मस्त जाणां विचारतात फादर कुमसारांत सगळें समान जाता न्ही म्हूण कालें म्हणटात तुमी वय गे कुमसारान सगळें समान जाल्लें जाल्यार देन देर इज नो नीड टू प्रे. कुमसारान सगळें समान जाता गी कालें म्हणटा कुमसारान पातकां बुकसोतात. कुमसारान टेक इट फ्रॉम मी टेक इट फ्रॉम द चर्च इगर्ज मतां सांगता व्हडलें महापातकां ल्हान पातकां सगळीं घालें आसात कुमसारांत आसा तशें सांगा. डोंट बी अफ्रेड. भियेनाकात. कुमसारान पातकां बुकसोतात पूण कुमसार जाल्या नंतर त्या पातकाची शिक्षा म्हूण आसा. शिक्षा माफी म्हूण तुमी सकाळींच्या मागण्यांत म्हणटात न्ही गे हय गी सकाळींची बेटोवनी म्हज्या मागण्यांक बऱ्या करण्यांक लागोनाक शी सर आतां शिक्षा माफी म्हळ्यार घालें मस्तू जाणां गोत प्रेज. शिक्षा माफी इज इंडल्जन्स. शिक्षा माफी आमकां फाल्यांचो आयतार देर इज प्लॅनरी इंडल्जन्स फॉर टुमॉरो. फाल्यांच्या आयताराक प्लॅनरी शिक्षा माफी आसा म्हळ्यार फाल्यां तुमी कुमसार जावन वा ह्या दिसांनी 8 दिसां पयलें वा उपरांत कुमसार जाल्या नंतर एक आमच्या बापा नामान बरी आनी एक सतमंत बाबसाहेबीच्या हृदयाक मीस भेटोवन कुमगार खाण घेवन तुमी म्हळें जाल्यार प्लॅनरी इंडल्जन्स संपूर्ण शिक्षा माफी. तशें म्हळ्यार तुमची पातकाक लागून अशी शिक्षा माफी जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हळ्यार फाल्यां तशें आमी केलें जाल्यार तुमी न्यूली बॅप्टायज पर्सन तें बॅप्तिझम घेता पळय स्टेट ऑफ युअर सोल. डिवायन मर्सी संडे वय गे दैवीक आकृतीच्या आयताराक प्लॅनरी इंडल्जन्स आसा गे. शिक्षा माफी म्हळ्यार आमच्या पातकांक एकेका पातकांक शिक्षा आसा की ना. पातकां बुकसोता पूण शिक्षा माफी जावची आयदर आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमी केल्ले निमती ना जाल्यार मिसाक आयिल्ले निमती. इट इज इन द सॅक्रिफायस. देखून आमी मेल्या उपरांत काल्याक मिसां दिवची शिक्षा माफी. शिक्षा माफी इली 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 देखून आज आमी मीस कळ्ळ्यार कान जाता. देखून आमी मिसाक वेता. कुमसारान पातकां बुकसोतात. मिसार आमची शिक्षा माफी जाता. जीजस ताच्या बलिदाना मुखार आमची शिक्षा आमची उणी जाता इल्ली इल्ली पुलगत उणी जाता. आनी प्लॅनरी इंडल्जन्स इगर्ज मतां आमकां दैवीक आकुलच्या पेसेस आनी फाल्यां हांवें आयकलें फाल्यां लुई दे मोंटफोर्ट तो आनी एक सांत आनी फाल्यां विशेश सरान आनी एक प्लॅनरी संपूर्ण शिक्षा माफी जावं अवकाश आसा. आनी तुमकां बरें तुमी हांगातात न्ही रितीरेंदार. सो डू ए गूड कन्फेशन
आनी फाल्यां बरें कर मागा. पूण एक विशय हांवें म्हळें कुमसरान बोगसतात वय शिक्षा माफी आसा वय पूण पातकसो तो परिणाम प्रभाव कितें आसा वा कसले आत्मे आसात एनी बॉन्डेज ताचे तावन सुटका जोडूचे जाल्यार आमी मागीचे. We have to pray. Praise the Lord. Hallelujah. देखून पयले रिपेंटंट फेथ म्हळ्यार काले म्हणटा जेजू तसो शर्मा वाचलो की मार्क 1:14-15 म्हणलें 14-15 जुआंक दर बंदेन घाल्या उपरांत देखून रिपेंटन्स म्हळ्यार नेगेटिव्ह करनाकात. म्हळ्यार कुमसार जावचें येवन एक निश्चय करचो मागीर सेम नो. रिपेंटन्स इज ऑल अबाउट जीसस. देव आमकां मेळोंक येता आमी न्ही. आमचें काम न्ही. देवाचें काम जेजूचें काम कितें बरयलां थंयसर काले म्हणटा शर्मावान फर्स्ट शर्मावान काले म्हणटा जेजू जुआंक दर बंदेन घाल्या उपरांत जेजू गालिलेयाच्या गालिलेयान देवाची सुवार्ता परगट करी लागलो आनी तो म्हणालो काले म्हणालो वेळ भरती जालो देवाचे राज लागीं पावला पातकीची बदला बरी खबर सतमना. आतां आमी खाली पातकीची बदला म्हण मात काण घेता पूण आनी एक आसा न्ही बरी खबर सतमना. किंगडम ऑफ गॉड इज न्यू वे ऑफ थिंकिंग. उडा सोरा देवाचें राज म्हळ्यार नवें जिंदाप पोरणे न्ही. देखून पाताक रडचें तांचो आसा खंडीत आसा पूण जिणी बदलची म्हळ्यार पयलें बायबलान व्हडलो धाकलो जिणी बदललो वा परिवर्तन असो भावार्थ आसलो एकलो कोण गोताय साऊल न्ही. साऊल मागीर पयलो जिणी परिवर्तनाक व्हडलो धाकलो रिपेंटंट फेथ जे आमी म्हणटा फर्स्ट की. रिपेंटंट फेथ आसा केल्लो बरो एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इन द बायबल कोण दावीद न्ही. Zacchaeus second best. First best example उजव्या कुशीचो सोर. Praise the Lord. Hallelujah. पळय वो उजव्या कुशीचो सोर thief on the right side तो काले म्हणटा Luke chapter 23:42 तो म्हणटा सोमिया लॉर्ड जेजू 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 म्हळ्यार काले यू सी फर्स्ट आमकां सुडका मेळाची जाल्यार फर्स्ट रिपेंटंट फेथ जेजूक आमचो सोमी करीजे. इज आ लॉर्ड आमचो सोमी आनी सोडवंदार. आनी सोर कितें करता पळय वो सोर क्रिस्तांवांगी मिसा गेलागी रेतिरे गेलागी कुमसार जालागी म्हाका गोत्ता तुमकां गोत्ता जाल्यार सांगा हा खंय काय ना. बट लास्ट मुवमेंट तशें म्हळ्यार मिसाक वचून नजो कुमसार जावन नजो रेतिरे वचून नजो म्हणलो विशय न्हय पूण सोराक पळयतना कळटा यू सी वॉट ही डीड ताणें केल्ले बरी आमी केल्यार टू एक्सेप्ट जीसस एज अ लॉर्ड. ताणें कालें केलें तो म्हणालो उपरांत तो जेजू लागीं जेजू इंग्लिशान कालें बरयलां जीसस म्हणून न्हय ताचे बदला दुसरो शब्द वापरला कोलो हांगा कळना कोंकणीन जेजू म्हणला जेजू आसूं दी पूण इंग्लिशान अशें बरयलां लॉर्ड रिमेंबर मी. लॉर्ड लॉर्ड म्हळ्यार ताणें पळय त्या निमाण्या घडये जेजूची वळख नातली. हांवें तुमकां सांगलें काल न्ही गे मरयेक पळयलें आनी ताका जेजूची वळख पयलें केळकुळा करतालो तो पूण उपरांत केदळा वो जेजू म्हण कळ्ळें तो म्हणटा जेजू आसूं लॉर्ड. लॉर्ड म्हळ्यार तूं म्हजो सोमी सोडवंदार यू आर माय लॉर्ड. जेजूक सोमी म्हणून वळखलो तेन्ना जेजून ताका सोडवणेची कृपा दिली सेविंग ग्रेस. केन्ना जेजूक ताणें तसो सोमी केलो तो रिपेंटंट फेथ म्हळ्यार आमी जेजूक सोमी म्हणून वळखचें म्हजो आनी तुजो वा आमच्या घराचो कुटुंबाचो सगळ्यांचो. देखून आज आमी जेजूक आमचो सोमी केला गी पळय गी जेजू सगळ्यांचो सोमी गी तुमच्या घराचो सोमी गी तुमच्या जाग्याचो सोमी गी बिझनसाचो सोमी गी भुरग्यांचो सोमी गी. कितलीं जाणां हरी एक दिसा उठोवन सांगता यू आर माय लॉर्ड म्हज्या घराचो जाग्याचो भुरग्यांचो तुमी म्हळां गे एवरी डे announce Jesus as the Lord.
जेजूक तुमचो तुमच्या घरांचो जाग्यांचो बिझनेसाचो आनी कोणाचो तुमकां सोमी करूंका प्रोक्लेम सोमी म्हणून तुम्ही कान गेल्यार बरो इफ यू जस्ट एक्सेप्ट हिम जेजू म्हजो सोमी घराचो देखून जेजून म्हणलें न्ही सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवरा तूं आनी तुजें कुटुंब जेजूक सोमी म्हणून गेला फर्स्ट स्टेप पयलें जेजूक सोमी म्हणून स्वीकार करीचे आनी ते वेळा वो देवसार पळयता आमकां जेजूक सोमी म्हणून वळखतना ताका जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तूं सदळा जेजूक सोमी म्हणून स्वीकार करताय तूं देवाच्या सोडवणेंत येताय आनी देवसराच्या प्लॅनाक पाठ करताय दॅट इज फेथ देखून ह्या सोरान केन्ना जेजूक सोमी लॉर्ड तुमचो सोमी म्हळें तेन्ना जेजून ताका सोडवणेची कृपा दिली सेविंग ग्रेस आजच तूं खंय आसाय हो सोर सर्गा गेलो आनी आतां सोर घालन जाला शांत जाला ताचें नांव घालें गोतूना सेंट दिसमास तुमकां दुकरामास म्हळ्यार म्हाका सेंट आतां जो सांज जाला म्हणलो विशय न्ही विशय देवाच्यो काकुळतीची जेजूक सोमी म्हणून वळखतना म्हळ्यार ह्या सोरान जेजूचें कालेंदें सोडवणेचें काम कुर्सार करतना कोणी ताका जेजू सोमी म्हणून वळखलो ना एकलोच सोर ही एक्सेप्टेड द इनिशिएटिव्ह ऑफ जीसस जेजू आपलें तें मिसांव तें सोडवणेचें काम कुर्सार जारी करतना सोरान तें कान गेलें रिसीव्ड आज जेजूक आमी सोमी म्हणून कर जेजू सोते न्ही ताचें ताणें काडिल्लें तें सोडवणेचें काम आमी सोडवण न्ही कान गेली जाल्यार यू विल रिसीव खंडीत देखून पयलें मॅट फोकस ऑन जीसस जेजूचेर दिश्ट घाला काडनाकात जेजूचेर घाल्ली दिश्ट तुमी काडूं ना जेजूक सोमी म्हणून स्वीकार केलें फर्स्ट रिपेंट एंड फेथ ही सावी घट्ट धरा नेक्स्ट आनी एक आसा रेकन्सिलिएशन 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 म्हळ्यार आमी काले म्हणटा रेकन्सिलिएशन कोंकणीन काले म्हणटात नेक्स्ट आनी एक रेकन्सिलिएशन म्हळ्यार राजी संधान जावचें वैगे कोंकणीन दोन शब्द आसात एक बोक्साने आनी एक राजी संधान फरक आसा कोणाक फरक गोत्ता आसा हो फरक बोक्साने म्हळ्यार कालें राजी संधान म्हळ्यार कालें बोक्साने आनी राजी संधान एकच न्ही नेवा म्हाका हो विशय गोत नासलो हांव पोट्टा गेल्लो 2019 आय वॉज स्ट्रगलिंग म्हाका कस्ट जाल्ले एका मनशाक एका पाद्रापा बुक्सूंक जावना म्हाका ब्लॉक्ड आनी हांव बुक्सूंक कितले पडी हांव गेलो आनी मस्त पडी गेलो हांवें म्हळें जेजूच्या नांवान म्हाका बक्षी पाद्रापा बट समहाव ताका जावना देखून हांवें चिंतलें बुक्सांनी म्हळ्यार घालें हांव कितले पडी वेता 500-7 पडी गेलो तुमकां अशें जाता देखून बुक्सांनी आनी राजी संधान एकच न्हय कोणाक गोत्ता फरक कालें बुक्सांनी म्हळ्यार बोक्सांनी दिवचें राजी संधान म्हळ्यार वचोन मेळचें नो वचोन मेळ्ळ्यार जेजूच्या नांवान म्हाका बक्षी म्हळ्यार तें बोक्सांनी राजी संधान आनी बोक्सांनी इंग्लिशान फॉरगिवनेस and reconciliation forgiveness and reconciliation faraka कोलो फरक बोक्साने म्हळ्यार बोक्सूंक तुका आनी एका मनशाची गरज ना यू डोंट नीड बोक्सूंक तुका कोणाची गरज आसा जेजूची नांव बोक्साने कोणाच्या नांवान जाता तुमी बक्षितना काले म्हणटात pray this way be इल्लेशें माऊन म्हणचें न्ही इल्लेशें उक्त्यान म्हणा in the name of Jesus I forgive you ताचें नांव सांगून for what you have done जेजूच्या नांवान हांव तुका बक्षितां ताचें नांव सांग तुवें म्हाका कितें म्हळें वा कितें केलें दिस इज प्रेयर आनी कोण तुमकां बक्षूंक जाय पळय हें मागणें करा आनी ते आनी हरी एक बांद पसंतली भायर येयचे जाल्यार आनी एक सावी बोक्साने गर्स बोक्सून मागा
जर बगसून मागिनाय तर तूं आनी एकल्याक इडें दिताय. कोणाक? सैताना. ही हॅज ए होल्ड. तूं बक्षिनातल्या वेळार तुवें राग दवरल्या वेळार राग कोण पळयता? तो तूं राग वा ते 7 शिंगाने कालें तें मोसोर वा आबलेस कामादुराय कालें 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 दे आर स्पिरिट्स. देखून बगसून माग. बगसूंक आनी एकल्याची गरज ना. बगसूंक आमकां गरज देवाची वा पवित्र आत्म्याची होली स्पिरीट आनी जेजूच्या नांवान बगसणे दिवचें. तशेंच बगसणे कान घेवचें. कोणी आमकां मागोवंक आयल्यार तांकां दिवया, नाजाल्यार आमी मागया. बगसणे राजी संधान म्हळ्यार काय? वॉट इज रेकन्सिलिएशन? राजी संधान जावंक ताची गरज आसा आनी एकल्याची. जाय की नाका? मोगळ भवानी म्हणी टेक इट फ्रॉम मी. राजी संधान जावंक वेळ जाता. थोडे बडी 1 वर्स लागोंक पुरो, 2 वर्सां लागोंक पुरो, थोड्यांक 10 वर्सां. डोंट वरी. म्हाका 2 वर्सां लागली. 2 years. कित्याक आनी एकल्यान तयार जायचे. पूण आनी एकल्यान तयार जावंक ताका देवान कृपा दिवची. आमी मागीचे. कालें करीचे आमी? कीप प्रेइंग. मागा. आस्क द लॉर्ड टू ब्लेस हिम. ताका आशीर्वाद मागा, ताका कृपा मागा आनी देव कृपा दिता. एक दीस राजी संदारी जाता. जो 2 keys. एक पयलें आमी जेजूक समी म्हणून स्वीकार करचें आनी एक बगसूंचें मस्त गरज. थर्ड वन रिनन्सिएशन म्हळ्यार घालें हें जायत्या जाणांक गोतूना. आतां सगळे हे बागलां बंद कर ओगोस रावल्यार जायना. आमी हें पुरा वापरचें. आतां रिनन्सिएशन म्हळ्यार घालें कोंकणीन घालें म्हणटात. रिनन्सिएशन म्हळ्यार आमी हें केलां. बावतिस्मान ल्हानशी रीत केल्ली. सैतानाक हांव पाड करतां. सगळ्या करण्याक पाड करतां आनी सगळ्या ताच्या बुलोवणे पाड करतां. देखून आतां रिनन्सिएशन सैतानाक आमी बागील उक्ते केल्या उपरांत मागीर कुमसरा मुखांतर आमी जेजूक समी म्हणून वळखोन बगसून फाटीं आयल्यार ताका आमी पाठ करूंक आसा. देखून हांवें म्हळें कुमसार जाल्यार पावना. कुमसरान पातकां बगसतात पूण रिनन्सिएशन करीचें. तें जेजूच्या नांवान जाता. रिनन्सिएशन म्हळ्यार पाठ करचें. कालें पाठ करचें. कालय आतां चिंतया पातकां आसात. पातकाची बंदड आसा. कशें पाठ करताय तूं? पातका वरवीं तुका एक संवय जाल्या. कालें संवय जाल्या जावं रागाची. राग जाला वा भें आयलां. कालें करताय तूं? पयलें कुमसार जा. कुमसार जाल्या उपरांत दॅट इज फर्स्ट स्टेप. मागीर येवन पळय पयलें तुका राग केदळ आयिल्लो फर्स्ट मुवमेंट वा तुका एक संवय जाल्या फोटी मारची संवय जाल्या. थोड्यांक फोटी मारची संवय आसता. वय गी? वय तांकां सच सांगूंक जाय पूण जायना. ती एक संवय जाल्या. राग फोटी वा भें. थोड्यांक भियाची संवय जाल्या. भें खंय गी केदळागी भें रिगला. सो फर्स्ट मुवमेंट गो बॅक टू द फर्स्ट मुवमेंट. पवित्र आत्म्या कडेन विचार. बरें ते पयली घडी समजल्यार व्हडणी मेळ्ळ्यार तुमकां पूण मेळना जाल्यार व्हडणी. तुमी राग केल्ल्यो घडयो जेजूक दिया. जेजूक समी म्हणून वळखा. रिपेंटंट फेथ. मागीर रिपेंटन्स म्हळ्यार बगसणे मागा. काकुळट मागा. कोणी रागाक कारण जाल्ली आसा जाल्यार तांकां कालें करा बक्षिया. नेक्स्ट जेजूच्या नांवान राग सांडा. इन द नेम ऑफ जीसस आय रिनाउन्स कालें म्हणचे माय एंगर. आनी कालें संवयो आसा. राग बे खंयच्योय संवयो पातकांच्यो संवयो खंयच्यो आसात. थोड्यांक आनी एक संवय आसता. खंयची संवय? आळसाय. आळसाय मस्त जाणां कडेन आसता. आसता मू? प्रे फादर म्हाका मागणें करूंक जायना. फादर म्हाका राग विशेष. हांवें म्हणचें प्रोसेस युअर एंगर. राग दवरून बसनाका. आतां राग येवचो सूख गी. एफेसकारांचें पत्र वचवर 4 20 आनी 6 20 आनी 7 वळ काडा. सांग पावल म्हणटा कालें म्हणटा तुमकां राग येवचो आसा. राग येवेत. Anger is not sin. पूण त्या रागा निमती तूं कालें करताय. हाऊ डू यू हँडल युअर एंगर? रागा निमती सैतानाक तूं इडें दिताय गी. हांगासर पळया तुमकां राग येवचो आसा. रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका. मागीर तुमी सगळो दीस रागान रावचें न्ही. आनी आतां मुखार पळया. मुखार कालें बरयलां 27 रावचें न्ही. सगळो दीस रागार रावचें न्ही. हाडे तें बरें आहा. कालें बरयलां
वसा वसा काले मरेला राग आयल्यार व्हडणी पूण रागान काले इफ यू गेट फ्रस्ट्रेटेड तुका अविराराय जाता ती विराराय दवरताय बेजाराय दवरताय ते काले बिटरनेस कोडू 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 ने कोडसान दवरताय ते दळा सैताना कडेन जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आतां तिसरी सावी वापरा जेजूच्या नांवान सगळें सदा कनेक्टेड स्पिरिट्स ताका म्हणटा हांव देखून तुमी एक काम करीचे आज खंय तुमकां वेळ मेळटा जाल्यार कसलोय सवय आसा जाल्यार त्या सवयांक लागून कसलोय आत्मे आयल्या तर केटनो सवयांक लागून द स्पिरिट्स कनेक्टेड स्पिरिट्स चिंतया रागाक लागून खंयचे पूर आत्मे आशीत रागाक लागून थोडे बडी राग येवन 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 तुका हांवें सांगलें आज एकलो सकाळी म्हाका म्हणटालो फादर म्हाका राग तर आय एम सेल्फिश न्ही गे हांव स्वार्थी हांव युजलेस हांव तें हांव हें सैतानाच्यो फोटी तो म्हणना हांव देवाचो भुरगो म्हाका सोडयला म्हजे थंय पवित्र आत्मा आसा म्हाका जेजून बरें केलां नो आतां काले म्हणटा आय एम युजलेस गुड फॉर नथींग आनी म्हाका कोणी बचाव करूंक जायना होपलेस इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्साची कालें जालां इन्फिरिटी सेल्फ एस्टिमी गेल्या ही थिंग्स इज युजलेस कोणें गेला सैतानान फोटी देखून फोटी सोदून काडा आनी फोटी जेजूच्या नांवान भायर करीचे नाजाल्यार वचनान ते देखून गुमसरान पातकां बुकसतात पूण स्पिरिट्स आत्मे वचनात ह्या आत्म्यांक कालें करीचे प्लीज म्हजे थंय आसलेल्या रागाच्या आत्म्या प्लीज वच प्लीज म्हळ्यार जायना कालें करीचे कमांड जेजूच्या नांवान तांकां पाठ करीचे रिनाउन्स इन द नेम ऑफ जीसस आय रिनाउन्स यू स्पिरिट ऑफ एंगर रागाच्या भियाच्या खंतीच्या बेजारायच्या आनी कालें होपलेसनेस हेल्पलेसनेस इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स एंजायटी वरी डिप्रेशन फरमाया जायतीं जाणां फरमायनात कुमसार मात्र जातात बट कुमसारा उपरांत हें करिनात जायना आत्मे वचनात जेजूच्या नांवान फरमायल्यार वेतात देखून कसलोय सवयो आसात इवन सेक्शुअल सिन्स लस्ट स्पिरिट ऑफ लस्ट लेझीनेस आबलेस ग्रीड ग्लटनी हे सगळे कसलेय आत्मे आसात आतां आनी एकल्याडे सोदचे नाका कोणा कडेन आसात सो सगळे पूर आत्मे आनी कनेक्टेड स्पिरिट सगळे सोदून काडा आनी पयलें जेजूक समी म्हणून वळखोन आनी कोणी कारण जाल्लें आसा जाल्यार तांकां बोगसून आनी हे आत्मे जेजूच्या नांवान कालें करीचे पाठ करीचे दीज आर थ्री थिंग्स तीन संगती हांवें सांगल्यो आतां आमी मुखार या आनी दोन सावयो आसात आय विल टेल यू पूण ताचे पयलें शिरापाच्या विशयान सांगया कितलीं जाणां हांगासर आसले पैकी सांगूंक शकतात तुमी शिराप मागोवनात आतां वयर केला कोण आयचेरी कर्सस हाव कर्सस ऑपरेट पळया जेजू देव शिराप दिना देव खंडीत शिराप घालना तुमकां गोत्ता गलेशियन्स 3:13 काल हांवें सांगलें गलेशियन्स 3:13 घालात घरांचें पद तिसरो अवस्वर 13वी ओळ जेजू शिराप दिना जेजू शिराप काडटा आनी आमचो जेजू शिराप काडुल्लो वंडरफुल पूण कशें आमचे तें शिराप येतात कशें येतात हांवें आतां तुमकां विचारलें कोणी शिराप घाला गे म्हळ्यार कोणी हात वयर करनात घाला गे तुमी ना गे हांगा शिराप घालनातलीं कोणी आसात गे हात वयर करा पळय ओके 1 2 3 लेट मी से आतां हांव ही विशय सांगतना तुमचे मती घेता जाल्यार खंडीत शिराप घालूंकूच ना हात वयर केल्लीं आसा जाल्यार पळया पयले कसले शिराप आमी आमचेरच शिराप घालता वय गी आमी आमचे शिराप घाल्ले आसात गी कशें आमकां राग येतना बेजाराय जातना कालें फायट जातना आमी म्हणटा आमी मेल्यार बरें जालें म्हळां गे कोणें म्हळां गे कोणें असलें चिंता पायलां गे मती डेथ विश आमी मेल्यार बरें जालें हांव काल्याक जियोवचें वा आमी कोणाय कडेन आमच्या आवय बापाय कडेन सांगलां की तुवें म्हाका काल्याक जल्म दिलोय म्हळां गे
थोडे बडे म्हणटात काल्याक जल्म दिलोय म्हणून जल्माचे शिराप घालतात. थोडी तांचेरच इंग्लिशान म्हणटात सेल्फ प्रोक्लेम्ड कर्सेस. हांवें खंयच्याय असलीं उतरां वापरल्यां जाल्यार मगळ भवानी म्हणी तुमी जाणा उतरांक कालें आसा, कालें आसा एक पोटी उलयिल्लें उतर काडूंक जायना. इट गोज टू द स्पिरीट वर्ल्ड. आत्म्याच्या संवसारांत येता. देखून तुमच्या मोतीन कालें आसा सैतानाक गोत्तू ना, पूण तूं उलयल्यार सोडना. ही विल अक्यूज यू. आतां हांवें म्हणचें न्ही, प्रोवर्ब्स मन्य ग्रंथावसर 18:21 जिवीत आनी मरण तुज्या जिबेर आसा. यू सी, death and life and death is in the power of the tongue. तुज्या जिबेर आसा. देखून जीब सांबाळ, तुजी उतरां सांबाळ. तशें म्हळ्यार कितें बरयलां म्हळ्यार मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसा. ती मोगान वापरतात, तिचें फळ खावंक पावतात. मोगान वापरा. सो राग आयलो म्हणून तोंडाक आयिल्लें मोतीक आयिल्लें सांगिनाका. मोतींत येवंक बरो. मोतींत एका दिसाक इन ए डे 60,000 थॉट्स. बोऱ्यो आनी पाड. पूण खंयचें बरें तुवें खावन घेवचें. देखून हांवें कितें म्हणचें, आमचें मन डस्टबीन न्ही, तुमचें मन कचरो डब्बो करनाका. आतां देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमचीं चिन्नां देवाक खाल करा. 2 Corinthians chapter 10:5 5वी ओळ आसा पळया. 2 Corinthians दुसरें पत्रावसर 10 5वी ओळ सांबाळ म्हणटा डिस्ट्रॉय एवरी स्ट्रॉंग होल्ड. कितें हांगासर बरयलां देवाच्या समजणे विरोध उबारलेले गर्विश्ट पागोर. यू सी, आमचे थंय स्ट्रॉंग होल्ड्स आसा. स्ट्रॉंग होल्ड्स म्हळ्यार घालें इंग्लिशांत स्ट्रॉंग होल्ड्स. गर्विश्ट पागोर. हांगासर गर्विश्ट पागोर म्हण आसा. पागोर म्हळ्यार ते सैतानाच्यो फोटी, लायस ऑफ सेटन. ते आमी कसलोन घालूचे. तसलें घालें आसा पुरो काडीचें. पळया देवाच्या समजणे विरोध उबारलेले गर्विश्ट पागोर कसलोन घालता. मनशाची सगळी कल्पना, एवरी थॉट कैदी करून क्रिस्ताक आमी घाल करता. यू सी, टेक एवरी थॉट कॅप्टिव्ह टू ओबे क्राइस्ट. देखून हर एक चिंता मतीन देता तें सांगूंक वचनाका. की राग आयलो म्हणून तोंडाक आयिल्लें म्हण नाका. somebody is watching. तूं देवा थंय आसाय वय, बट somebody कोण तुका देवा तावन पयस करूंक पळयता. देखून ताका इडें दिनाका. नाका जाल्लें उलयनाका. शिराप बिलकुल वायट मागिनाका. शिराप घालिनाका. Matthew 12:30-6 Matthew 12:36-37 जेजू म्हणटा, Jesus has said, जेजू म्हणटा. आतां म्हळ्यार जेजून कालें म्हळ्यार Matthew 12:30-6 कालें म्हणटा. देखून हांव तुमकां सांगता मनशांनी उलयिल्ल्या पळया कालें बरयलां उपकाराक पडनातल्या वासा पळया हर एक उतराचें लेख केदोळा दिवंक आसा. देखून आमी कालें करया मरोंक रावया. जर दिसा मात दिवचे म्हण आज दिवयेत, कुमसरान दिवयेत. वयगी गिवन अकाउंट. उपकाराक पडनातल्या आनी मुखार कालें बरयलां अशें तुज्या सुत्रांनी तूं अपराधी निरापराधी म्हणून कालें जाता. कोणींगी म्हणटा देव जडती करता म्हण. देवान जडती करूचें म्हणना. देवा मुखार उबी रावतना आमची जडती जाता. कितलो बरो देव, कितलें बरें करूंक आशेता आमकां भोगसूंक, आमकां सुडका दिवंक. पूण आमीच आमच्या उतरांनी कालें करता शिराप. आमचेरच शिराप घाले आमी. डेथ विश. हांवें मेल्यार बरें जालें तुवें म्हळें. म्हाका पिडा येयचे तुवें म्हळें आनी डेथ इज ऑन युअर वे. पिडा तुज्या वाटेर आसा. इट विल कम टू यू. कॅन्सल इट. देखून मरण पिडा मागिनाका आनी जल्माचेर शिराप घालनाका आनी काजार जाल्या उपरांत तुज्या बायलेचेर घोवाचेर शिराप घालनाका. प्रेज द लॉर्ड. कितल्या जाणांनी तुमच्या बेसा विरोध शिराप घाला. देवाचें येवजन तुजो बेस. वयगी आमचो बेस कोणाचें येवजन? एक पाद्राब जावचें, सिस्टर जावचें म्हळ्यार देवान आपोवणें दिवचें की नाका? खंडीत. तुमचो बेस कोणाचें येवजन? तुमी हांगा आल्तारी कडेन येवन कली बासतिल्ली सुखांत दुखांत, पिडेंत कालें करता विश्वासी मोगा. आतां घरा गेल्या उपरांत
इल्लेशें काय सोडून जातना फ्रॉम द घाले म्हाका आजार जाल्ल्या दिसांत आजार जाल्ल्या दिसांत मोगूत करूं नाय म्हजो म्हाका काल्याक म्हणलोय तूं मेळ्ळ्या उपरांत हांव वसो जाला तूं मेळ्ळ्या उपरांत हांव वशें जाला तर तुवें कालें गेलें तुज्या बेसाचेर सो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो बेसाचेर आमचेर आमी शिराप घाला जाल्यार एक शिराप आमी आमचेर घाल्ले ते काडीचे आनी एक शिराप आसात खंयचे कोत्ताय आनी एक शिराप एक आमी आमचेर घाल्ले आनी हेरांनी आमकां सूख तीर्प दिल्ले फॉल्स जजमेंट्स आतां हेरांनी आमकां सूख तीर्प दितना चिंतया शिक्षकां वडिलां वा पाद्रा बी वडील न्ही गे वा शिक्षकां टिचरां क्लासीन वा वडिलां तांच्या भुरग्यांचेर थोडी बडी ती तांणी कालें करचें बेसांव दिवचें पूण चुकोवन थोडी बडी ती शिराप घालतात वय गे पाद्रापांनी शिराप घाल्लो पळयला गे आयकलाय ना पाद्राप म्हणटा थोडी बडी पाद्राप म्हणटा वयता हांगा तावन एक्चुली पुलपीट न्ही आल्तर तावन तांणी कालें म्हणोंक नजो हांवें आतां चिंतया तुमी हांगासर बसल्यात चिंतया तुमी आतां हें सोण्ण वेतात जाल्यार ही ओडणी आय कॅनॉट से एनीथींग हांवें हांगा तावन देवाचें उतर वा हांव कालें शिकोवन दिता तेंच हांवें करियेत पूण तुमकां जोर करूंक वा तुमकां शिराप घालूंक म्हाका जायना दॅट्स नॉट माय वर्क दॅट इज एगेन्स्ट द होली स्पिरीट ते पवित्र आत्म्या विरोध वय की नाही कळ्ळें देखून हे आसा कान आल्तरीक आयल्या उपरांत ताणें ताचें मिसांव करीचें काम करीचें तशेंच वडिलांनी भुरग्यांचेर काले मागीचे आशिर्वाद शिराप न्हय तशेंच शिक्षक आनी कोण देवाच्या जाग्यार आसात तांणी तांच्या भुरग्यांक तांच्या हाताखाला आशिल्ल्यान शिकयचे आनी बरी देख दिवचे आनी बेसांव दिवचे आनी तांच्या वडावळी तांणी प्रेरण दिवचे उत्तेजन दिवचे तांकां घालें तोंडाक आयलें सांगचें न्ही यू आर गूड फॉर नथींग तूं 3 कासो तूं बरकास जायनाय म्हाका येना तें ना इल्ले मात्र गोत्तू प्रेज 3 कासो बरकास जायनाय तूं पळय आज म्हाका अशें केलें म्हज्या दोळ्यान दुकां हाडली न्ही तुजीं भुरगीं तुका तशेंच करतलीं कोणें म्हणचें वडिलांनी मोगाळ भावा आनी भयणी आतां हें पुराय सांगिल्लें लागता गी कालें म्हणटात हें पुरो तुमी सांगिल्लें आमी सांगिल्लें देवाच्या जाग्यार आशिल्ल्या मनशांनी सांगिल्लें लागता गी Proverbs 26:2 देवाचें उतर काडा मन्य ग्रंथावसर 20 आनी 6 दुसरी वळ लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर घालें म्हणटा शिरापा विशयान घालें म्हणटा आमी सुकोवन उलयल्या तर आमी काडयेत पूण हांगासर हेरांनी घालें दिलां जाल्यार तांणी सूख तीर्प दिलां तुवें कारान दिवं पूण हांगासर म्हणना उपतेल्या गिरबूचे बरी उपतेल्या हमसा बरी कारान नासतां घाल्लो शिराप लागना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कळ्ळें गी कालें कारान नासतां व्हडल्यान म्हणा जोरान इल्लें व्हडल्यान म्हणा इल्लें शिकायचें कारान नासता आमी कारान करून दिलां जाल्यार 4 पदकां मात्र कारान जातात खंयची गोत्ता आसा की विलफूल मर्डर गर्भपात समा करूं ना जाल्यार तें देवन येता इट कम्स तें समा करीचें कशें समा करचें गर्भपाताचें पाताक समा करतात जेजू तें समा जाता की ना खंयच्याय कारणाक गर्भपात जाला जाल्यार खुमसार जाया खुमसार जाल्या उपरांत आमी म्हणचें पवित्र सभा सांगिना प्लीज डोंट मिसअंडरस्टँड मी खुमसार जाल्या उपरांत त्या भुरग्याक एक नांव दिवचें कित्याक नांव दिवचें कोत्ताय नांव तो आमचो मोग न्हय आमकां नांव आसा की ना आनी हें नांव तुका दिल्लें बावतिजमान वय की न्हय आनी बावतिजमान नांव दिलां म्हळ्यार कालें वॉट डज नेम डिनोट नांव म्हळ्यार तुजी आयडेंटिटी एज ए क्रिश्चन तुका तुजी अस्मिताय देखून हें नांव खंय मुसर उरता सासणाच्या सासणाक ऑलवेन म्हण एक नांव आसा हांगा ऑलवेन ह्या जल्मांतलो वयर गेल्या उपरांत ताका तच्च नांवान वळखतात
दुसरें नांव ना. सो आवर नेम इज वेरी इम्पॉर्टंट. देखून ह्या भुरग्यांक नांव ना. गिव अ नेम. आज हांवें कितल्या भुरग्यांक बाउटिस्म दिला. 30 चिल्ड्रन. आनी हांवें पत्योवचें, दे आर प्रेयिंग फॉर मी. तूं एक बरी करणी केल्ले बरी जाता. त्या भुरग्याक एक नांव दिल्लें बरी जाता. आनी आमी म्हणचें एक मीस दिया. मीस भुरग्याक न्हय, पूण तें मीस फॉर द sin ऑफ मर्डर. जेजूच्या सॅक्रिफिसान समान जाता. That's why Jesus' sacrifice is so powerful. देखून हांवें म्हळें जेजूक सोमी म्हणून स्वीकार केला. He will do all this. जेजूक सोमी म्हणून स्वीकार केल्ली ती मोक्षाने मागतात, रिपेंट, ती बक्षितात आनी जेजूच्या नांवान सैतानाक ताच्या फोटींक भायर घालतात. आनी यू विल कम टू ग्रेस. जेजू आमचे थंय बेसांवां वळयता. खंडीत वळानांतलीं बेसांवां वळटा. यू विल बी फ्री. देखून गर्भपात केला म्हणून कांतवणी दोन जियोवचें न्ही. मस्त जाणां जियेतात. एका कुमसरा फाटल्यान आनी एक कडेन. नो, डू समथींग. नांव दिवन मीस दिवन काही बरें करा. एक तें 4 पदकां मात्र बॉब घालचीं. एक हें आनी एक सोदोमी. सोदोमी म्हळ्यार घालें सोदोम आनी गोमोराचें पताक. तुमकां गोत्ता देवान ती 2 शहरां कित्याक नास केलीं? तांचें पताक केलें. हा, अनिस्कोळपण म्हळ्यार दॅट इज होमोसेक्शुअलिटी, लेस्बियनिझम. आज कानून आसात न्ही चेड्यान चेड्या कडेन. मस्त गांवांनी जाल्यान कंट्रीज. मंगळ भवान म्हळें हांवें एक सवाल करचें. जे देवान मनशाक रचतना दादल्याक सांगातीन जावन कोणाक रचलें? कोणाक रचलें? दादलो रचलो गी. कित्याक आज अशें आयलां? दादल्याक फावो ती सांगातीन मेळोना. देखून कोणाय पैकी मेळोना. देखून ताणें स्त्री करून रचले. ह्या फुडें तुमी दोगांनी एक म्हळें आनी आमी काजार दळा आमी लग्नाच्या वेळार हेंच वासा बसा आरामबाग देवान न्ही अशें रचलो. दादलो आनी स्त्री करून रचली. दादल्याक दादलो न्हय. तर आज ही कानून आयल्यान जाल्यार संवसारार इट इज बिकॉज ऑफ द डिविएशन. सारकी समजून नासतना सैतानान बनायला बनावटी फोटी. देखून इगर्ज मतां सयत आतां बाबसाहेबान एक कानून हाडला म्हणटात. थोड्यांनी म्हणचें बाबसाहेबान तें ब्लेस न्ही तें काजार कर म्हणून सांगूंक ना. सांगलां गे आनी सांगोंकूच जायना. पूण कोणी आयल्यार बेसांव आशिर्वाद मागोवंक आमी आशिर्वाद कोणाय की दिना म्हणून सांगोंक जायना. आतां चिंत्या कोणी आयलो एकलो पातकी आयलो पातक्यान लोपाकली आत्तां पताक करून आयलो. तो येवन बेसांव मागल्यार बेसांव दिना? दिता की ना? तर तसल्यांनी येवन बेसांव मागल्यार बेसांव दी. इट्स ए ब्लेसिंग. बेसांव दिवंक कोणाय की दिवेर. बट वी कॅनॉट ब्लेस द युनियन. आनी बाबसाहेबान सोमा गेलां तें. थोडीं कारणां आसात कित्याक ताणें सांगलें बिकॉज ऑफ सम नेशन्स. पूण सोदोमी सेक्शुअल इमोरालिटी म्हळ्यार तसलीं पदकां थोडे पटीन बॉब मारतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी असल्या पदकांत आमी आसांव तर वडिलां ते तुमी समा करिना तर इट कॅन बी कॅरीड ऑन. थोडे पटीन आमी पळयलां भुरगीं अफेक्ट जावचें. कोणाक लागून? आवय बापाय. हॅड डावन. देखून असल्या पदकांची आमी पळयचे. आर वी इन दीस सेन्स? ते शिरापा कारण जावची ती देवा बोब घालतात तसलीं पदकां. क्राय फॉर वेंजन्स इगर्ज मतां शिकयता. 2 आनी 1 दुबळ्यांचें शोशण करचें. ऑप्रेसिंग द वीकर सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी. दुबळ्यांचें आमी शोशण करूंक ना. बायबलान 3 पंगड खंय देवाक भोव मोगाचे. खंयचे गोत्ता गे? विधवी, अनाथा, परकी. स्ट्रेंजर्स, ऑर्फन्स एंड विडोज. देखून विधव्यांचें शोशण करूंक ना. विधवी, अनाथा आनी परकी. आनी हांकां देव विशेष मोग करता काय. इंग्लिशान म्हणटात प्रेफरन्शियल लव. कित्याक तांकां जतन घेवंक कोणी ना. कोण जतन घेता? देव मात.
देखून दुबळ्यांचे प्रत्येक तरान विधवी अनाथा परक्यांचे शोषण करनाका. आनी एक निमाणे 6 पताक जावन आसा जस्ट वेजस फावो ती मजुरी दिजे. जेम्स 5:4 पळया. जेम्स 5:4 हे आनी एक पताक. हे पतकाक वा शिरापाक भोवशा ती संततेन देवण येतात. आमी समा करिना जाल्यार मात समा केल्यार जाता. आतां जी ह्या पतकां जाली पूण त्या पतकांक आमी कुमसार जाल्या आनी कितें करी जे आमी केला समा केला जेजून आमकां बक्षिला आनी ते यू हॅव डेल्ट विथ इट कांय जायना. ते मुखार वचना संततेक वचना ते समा करियेत. आतां लास्ट वन हांवें म्हळें 5:4 जेम्स 5:4 कालें बरयलां ना तूं? जेम्स 5:4 ते आनी एक कालें तुमची शेतान उरलेल्या वावरांची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या तर कितें जाता? ती तुमचे विरोध. हांवें कितें म्हणचें एक वस्त तुजी न्हय जाल्यार ती कोणाची पळय ती ताका वेता मुसर बोब घालता. आतां अन्यायाचें पता खंयचें क्रिस्तांवांचें गोत्ता गी जागो भितर गेलचें. आमचें क्रिस्तांवांचें व्हडलें पताक म्हळ्यार हें कोर्टान आज केस सयत क्रिस्तांवां वकील म्हणटात की आमकां कोणायचे केसी नाकात क्रिस्तांवांच्यो पुरो तांकां मेळटा पळय. कोडयाळा सम ऑफ द लॉयर्स क्रिस्तांवांच्यो केसी पुरो जाग्याच्यो पयशांच्यो एकल्यानच भितर घालचें. 4 जाणां तांकां दिवना आनी हें तांकां खावंकय मेळना. तें कोणाक बोब घालता? ताका वेता म्हणसर आनी तें समा करनासतना तो मेलो जाल्यार कोणाक तें मागीर प्रॉब्लेम. अशें भुरग्यां संत ते देखून ही 4 पदकां म्हणटात क्राय फॉर वेंजन्स. वेंजन्स म्हळ्यार फारीकपणाक बोब घालतात शिरापाक. इन अदर वर्ड्स देखून ही 4 पदकां वी हॅव टू डील विथ सीन. मग भवानी म्हण ही पदकां जावन दमचें नाका. पदकां जेजून काडल्यान देखून जेजू थंय समा जातात आनी समा करियेत. पूण आमी शिरापाक कारण दिवना कोणी सूक न्ही. हांवें म्हळें फॉल्स जजमेंट जावं दी वडिलां शिक्षकां वा पाद्रा बस म्हणटात तूं बरका जायनाय. एक दीस एकाडे एका सेमिनरीन खंय एकलो भुरगो सेमिनरीक सरवलो 2 वर्सां सेमिनरीन चोरी जाली. पळया पयशे एक 10,000 रुपया गेले. आतां हाका ह्या भुरग्याक सगळ्यांनी सोर 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 केलो आनी सोरू ना. पूण अकरेक हो विशय वडिला गेलो रेक्टर. तो म्हणालो आतां तुका आनी सेमिनरीन कंटिन्यू करूंक ना वचोत घरा धाडटा घरा वचचे जालें प्लीज गो तूं सोर. आनी धाडच्या पयलें आवयकी सांगलें तुज्या पुतान सोरला 10,000 रुपया तो सोर ताका पाटी धाडटा आनी सांगतना ताणें सांगलें तूं खंय गेल्यारय बरकात जायनाय. आतां कालें जालें असलो शिराप ताणें सोरूं ना. तो लागाचे गी आमी वाचलें न्ही कालें म्हळें कारण नासतना घाल्लो शिराप लागना. पूण वो कशे लागतात म्हळ्यार हे शिराप आमी वाट करून दिल्यार लागतात. कशें आमी वाट करून दिता देखून स्पिरिच्युअली इफ यू कन्सेंट तुवें काबुलात दिल्यार लागता. तुवें कान गेल्यार लागता. तुवें भियेल्यार लागता. यू सी 3 संगती. इफ यू आर अफ्रेड consent and belief. आतां हो भुरगो पाद्रपान सांगलें ओके वोस खंय गेल्यार बरकात जायना. बाप सेमिनरी सोडली 2 वर्सांनी गेलो घरा गेलो. घरा येतना आवयक आतां खबर तिळसिल्या आवय राखोवन आसा आनी हो भुरगो घरा पावतना आवय कालें म्हणटा पाद्रापाचो शिराप कान घेवन आयलाय रे. मगाळ भवानी बनी तुमी देवा थंय नांत जाल्यार यू कॅन वूंड अदर्स. समजून येना सारकी समजून ना जाल्यार आमी सोडवणेंत जिवंक जायना. देखून देवाची समजणी नॉलेज ऑफ गॉड संवसाराची समजणी कान घेवन जिये नाका. आतां ह्या आवयक देवाचे समजणी आसली जाल्यार तिका कुमो करयेत जाली तुज्या पुताक. पूण पाद्रापाचो शिराप कान घेवन आयलाय रे. पयलेंत पाप वो भियेला पाद्रापान शिराप घाला म्हणून. आतां आवयनी जशें म्हळें पाप PUC जाल्लो आनी घालें ताणें डिग्री केली. डिग्री कश्टांनी शिकलो म्हणटा
आनी उपरांत बैला गांवा गेलो. बैला गांवाक येतना 3 म्हयन्याक एक पटी ताचें काम सुकता. आतां वो घालें चिंता काम सुकता जाल्यार कारण घालें. यू सी हाव इट इज ऑपरेटिंग. सैतान काम करता. दिस इज हाऊ सैटन वर्क्स. सैतानाच्या फोटींक जागो दिल्यार क्लोज द डोर्स. असली समजणी घेनाका जी समजणी तुका देवाक समावसाना. आतां वो चिंता पाद्रा पासो शिराप गी हाका कारण म्हाका जें काम वसो आनी नेक्स्ट वो चिंता आतां काम सोड आनी म्हाका काजार जाता गी बायल मेळटा गी म्हजो फुडार कितें ब्लॉक्ड. तितल्यार एक दीस वो अशेंच मेळोंक येता आसतना रेतीरेन हांवें ताका म्हळें बाबा तुवें शिराप कान गेलाय. देखून आतां तुवें कान गेल्लो शिराप तुवें वाट करून दिल्याय. तूं पातयेलाय तूं भियेलाय. यू सी देखून तुका वो शिराप तुज्या जिवितांत वो काड. आतां ह्या पाद्रापा बक्षी आनी ह्या तुज्या आवयकी बक्षी आनी जेजूच्या नांवान वो शिराप पाठ कर आनी जेजूच्या नांवान पाठ कर. तूं बेसांव माग. यू विल बी ब्लेस्ड. आनी ताणें केलें. केदळा ताणें जेजूक समय म्हणून वळखलो. बक्षिलें. हांवें म्हळें रिपेंटंट फेथ रेकन्सिलिएशन आनी रिनन्सिएशन पाठ केलें आनी जेजूच्या नांवान ताणें बेसांव मागलें. आनी हांवें ह्या जाग हांवें ऑथॉरिटी देवान दिल्ली पदवी आनी त्या शिरापाक बंदी कर. जेजूच्या कुर्सा मुखार धाडलो. बंदी जालो. जेजूच्या नांवान ताचेर बेसांव मागलें. बरो जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. काम मेळ्ळें फुडार आनी आतां बरो आसा. इज लिव्हिंग इन ब्लेसिंग. देखून मोगाळ भगवान म्हणे हर एक शिराप काडा. शिराप काडचे कशें गोत्ता गी तुमकां? शिराप कशें काडचे? आतां घालूंक मात गोत्तू न्हय आमकां. काडूंक गोत्ता जाल्यार बरें. कशें काडचें? मोगाळ भगवान म्हणे एक ल्हानशें मागणें हांव तुमकां शिकयतां. फाल्यां आराधनांत आमी हे पुरो विशय काडया. सो वी वील टेक ऑल दीस शिराप आनी कालें आमचें कालें पथकांची बंदड आज हांव तुमकां कालें शिकयतां. द रिपेंटन्स रेकन्सिलिएशन रिनन्सिएशन पुरो फाल्यां आराधनांत आमी काडटा. सो शिराप काडचे अशें जेजूच्या नांवान हांवें म्हजेर घाल्ले शिराप वा म्हाका सूख तीर्प दिल्ले शिराप वा खंयच्याय तरान कोणेय म्हजे विरोध कितेंय शिराप मागल्यात तर ते सगळे शिराप हांव ते शिराप सगळे सांडटा पाठ करता जेजूच्या नांवान. तो तुमी सांगे जेजूच्या नांवान. सुम्या जेजूच्या नांवान हांवें म्हजेर घाल्ले हेरांनी सूख तीर्प दिल्ले वा खंयच्याय हेर तरांनी आसात तर म्हज्या जिवितांत कुटुंबांत ते सगळे हांव सांडटा पाठ करता नेगार करता. ते सगळे शिराप व्यर्थ म्हणून परगळटा. नल एंड वॉइड. व्यर्थ. व्यर्थ कित्याक जेजून काडला. ते सगळे शिराप व्यर्थ. आनी नेक्स्ट शिराप काडल्या उपरांत जेजूच्या नांवान कोणें म्हजेर शिराप घाल्ले तांकां हांव बक्षितां. यू सी कोणाय की हांवें शिराप मागल्या तर तांकां बेसांव मागता जेजूच्या नांवान. एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस. जेजूच्या नांवान समज जाता. जेजू थंय संपूर्ण सुटका आसा. बिलीव पातये शिराप काड बक्षी आनी बक्षिल्यार पावना. आतां जेजूच्या नांवान हांव लांबावक बोळ भलायकी सगळी आत्मीक आनी लौकीक बेसांवान जोडटा. आय ब्लेस माय सेल्फ. सगळे देखून शिराप काडल्यार पावना मागीर बेसांवय मागीचे. सो आय विल टेल यू अनदर 2 keys. ओके. आतां आनी एक विशय आसा. काल हांवें म्हळें ओकल्ट. ओकल्ट म्हळ्यार कालें ओकल्ट म्हळ्यार देवाच्या संबंधा भायर आमी कितें आमच्या समस्यांक कालें करचें परिहार. यू आर फायंडींग सोल्युशन आउटसायड द रिलेशनशीप. कितेंय पितीसपण कसलेंय पितीसपण आमी केलां तर घरांत लाफींग बुद्धा हाडून दवरला गी तें हाडल्यार तो काडीचे. चायना बांबू आनी कालें नेसचें आजकाल थोड्यांच्या पांयान आसता. एक नाडो घालचो आसता आनी थोड्यांनी म्हणचें फादर कारकोळता नाडलो कारकोळता नाडलो पांयाक घाल्या मारलाय. पांयाक घाल्या बांदचो. वॉट्स फॅशन इज दॅट? म्हळ्यार पांयांक बांदिल्ल्यांची एक समजणी आसा. तो पांयाक नाडो बांदल्यार दिश्ट पडना म्हणून. दिस इज द अंडरस्टँडिंग.
ही समजणी देवाच्या समजणेक विरोध वेता. तुझी दिश्ट कोणाचेर आसा जे आनी गाल्याक नाड्याचेर गेल्या तर तुवें रसनाचेर घाल्ली दिश्ट रसनाचेर घाल्यार तो पयलो उपदेश गेलो बोंब्या पुजा नंबर CCC 2110 वाचा 2110 नंबर सांगता CCC कॅथोलिक पवित्र सभेची दोतोन 2110 रसनाचेर आसली दिश्ट रसनाचेर गेल्यार बोंब्या पुजा दॅट्स आयडोलेट्री. देखून आमी बोंब्या पुजा करूंक ना. आमकां एकलो देव देखून आमी रसनाचेर आसली दिश्ट रसनाचेर घालूंक नजो. खंयच्या रसनाची पुजा आमी करना. तुमी करतात गी ना न्ही. तुमी कोणाक मान दितात कोणाक जेजूक म्हळ्यार एका निजा देवाक. ताचे भायर मोदें कांय नाका. नो लक. हांव हें दवरल्यार म्हाका लक येता. कोणें सांगलें हांवें कितें म्हणचें वी आर नॉट लकी पीपल. आमी अदृश्ट मनशां न्हय. आमी जिव्या देवा थाव जेजू थंय आशिर्वादी जाल्ले परजा आमी आशिर्वादांनी जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी असले आचरण करना. सॉर्सरी कोणाय कडेन हात दाखोवंक वचे खंयचे पेपरार आयिल्ले जातक आनी प्रवासचे हॉरोस्कोप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी रेखी प्राणिक हिलिंग योगा भरतनाट्यम सगळें गेलें. भरतनाट्यम ते मुद्रास कोणाक कोणाक खुशी करता. आमी कोणाक खुशी करची. नटराजान तुका रस लागी. सिंपल मोगाळ भवानी बनी तुम्ही काय व्हडलें व्हडलें शिकायचें म्हणना. जस्ट आस्क युअर सेल्फ डज इट टेक यू टू क्रायस्ट. हें तुका जेजू थंय व्हरता गे. जामरू तुका आज नांव मेळोंक बरो. संवसारार तुका नांव मेळटा. यू विल बिकम फेमस. तुका नांव पॉप्युलॅरिटी पुरा मेळोंक बरो. बट यू विल मिस वन थिंग क्रायस्ट सेंटर्ड स्पिरिच्युअलिटी. तुमकां जेजू जाय की नांव जाय. चूज नो. कालें जेजू थंय व्हरता तें हांव खाण घेता. जेजू थंय व्हरना हांव खाण घेना. यू सी सिंपल. एकलो मनीस हांगासर आयलो. ताणें एक बरो बूक बरयलो. ह्या कुशीन उक्ते गेल्यार काडयेत त्या कुशीन उक्ते गेल्यार वाशयेत. बारी बरो फर्स्ट बूक. आनी तो रिलीज करून ताच्या बायलेक आनी घेवन म्हाका मेळोंक आयलो आनी फर्स्ट कॉपी ताणें म्हाका आयल्या उपरांत म्हाका दिली. फादर हांवें बूक बरयला. आय एम अ रायटर साहिती. हांवें ह्यो बूक पळयलो बारी बरो आसा बारी बरो. परंतु एकच एक देवाचें उतर ना. सो हांवें ताका म्हळें आज बूक बरोवन आनी आणकी चड बरोवन आनीकी कितलें बरोवन तुका अवॉर्ड्स मेळटले तुका नांव मेळटलें सायबा. फाल्यां सकाळीं हें सगळें काल्याक तूं जेजू खातीर वापरनाय. यूज युअर टॅलंट्स फॉर जीसस. जेजू खातीर बूक बरय. जेजू खातीर काले म्हणी करणे. तुका आतां नांव जाय की प्रशस्ती जाय की आनी वो पयलें बूक कान घेवन आयिल्लो म्हाका दिल्लो. हांवें अशें सांगलें म्हूण कान घेवन गेलो फाटीं. ताका ताच्या गांवांत 3 बुकां पैकी ताचो बूक ताणें विंचलो. म्हळ्यार 3 बूक विंचले. आतां 3 पैकी एक सिलेक्ट करचें. हाका कळ्ळें खंडीत ताका प्रशस्ती आनी मेळटा. ताणें दिमी घालून कोंत धर मागलें म्हाका प्रशस्ती नाका म्हाका प्रशस्ती नाका म्हाका जेजू जाय. आय वॉन्ट जीजस. आनी जेजू शिवाय म्हाका दुसरें प्रशस्ती ना. अच्छा की व्हडलें जीजस आय वॉन्ट जीजस देखून नाका म्हणून कोंत तेर्स कर. सोम्या कशें म्हणी एवॉर्ड काड. एवॉर्ड म्हाका मेळ्ळ्यार मागीर हांवें मस्त बूक बरयचे पडटात मुखार. देखून म्हाका आनी बरोवंक ना जालें बूक म्हणून मागलें. ताची प्रशस्ती गेली. प्रेज द लॉर्ड. उपरांत ताच्या इश्टाक कान घेवन आनी 1 वर्सा 2 वर्सांनी आयलो. बरो बूक बरयलो लुई दे मॉन्टफोर्ट जपमालया 50 रहस्यಗಳು म्हणून फ्रेंचान आसलो बूक मस्त बसांनी आयला. कन्नडान नातुल्लो. कन्नडान ताच्या इश्टान इस्रोंत सायंटिस्ट जावन काम करता. ताणें आनी आसो तर्जुमो ताका कुमो केल्लो मनीस हो. दोगांयनी हान बूक म्हाका दिलें आनी म्हळें फादर त्या दिसा तुवें सांगिल्लें वी हॅव लेफ्ट. Why not? सोमी मोगाळ भवानी बनी खाली आमी मागतना मात सोमीनी आमच्या रियेका जिविताच्या रियेका संगतीनी सोम्याक पयलें दिसता. मागीर उरलें सकट.
देखून असल्या संगतीने आमी मेतेर जाल्यार ते मेडिटेशन ईस्टर्न मेडिटेशन्स बी केअरफुल सगळें आमकां जेजूतान पयस करता रेकी प्राणीक हिलिंग झेन ते हे जाल्यार आमकां जेजू मुखार सक्रामेंता मुखार वचून बसूंक जायना जाता की ना 10 मिनटां अर्दें वर बस म्हळ्यार बसता ते न्हिदतात वाय डू वी स्लीप बिकॉज हे पुरा प्रॅक्टीस केला नंतर खले म्हणी बांदपास आसात एक सुका खंत आसा बेजाराय आसा बिकॉज दिस सेटन गेट हिम आउट ताका भायर घाल आनी वस बस जेजूच्या मुखार बस आनी प्रॅक्टीस हे सगळे सावयो वापरा जेजूक समी म्हणून स्वीकार कर खाली आमची चूक जाल्यार बोगसाने मागोन रिपेंट आनी बोगसून हेरांक आनी जेजूच्या नांवान ह्या आत्म्यांक पुरा भायर घाला आनी उपरांत कालें करा एक यूज युअर ऑथॉरिटी तुका दिल्ले पावर ऑफ कमांड आमी म्हणटा ते 34वी ती पावर ऑफ कमांड तुका दिल्ले पदवी आसा काल आमी पळयलें न्ही आमकां कालें दिला जेजून पदवी दिल्या जेजूच्या नांवान त्या आत्म्यांक तुमीच करियेत नाजाल्यार कोणी ह्या जाग खंयचो एक भाव करता आनी एकलो सो दॅट इज इम्पॉर्टंट यू सी authority power of command that is fourth fifth father's blessing बापाचे बेसांव आनी जेजूच्या रक्तान सगळें धुवन नितळ करूंक आनी पवित्र आत्म्यान भरूंक मागा you'll be healed हर एक बंदपासांतल्यान भायर येतात पुरो देवसार खाली जाल्या उपरांत तांकां सांडल्या उपरांत खाली दवरल्यार बरें न्ही काय जेजून म्हळें न्ही एक पोटी खाली जाल्या उपरांत ते वचून आनी कोणा कडेन येतात आं आज देवसरां देखून ते येवच्या पयलें तुमी कालें करीचे बोर्न सोडीचे खंयच्यान बोर्न सोडीचे पवित्र आत्म्यान सो यू नीड टू प्रे फॉर ब्लेसिंग्स जेजूच्या नांवान बंदी कर तांकां सांडून जेजूच्या रक्तान धुवन कान नितळ जावन आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन घट्ट रावचे कांय जायना सैतानाक मागीर हिडेंच ना एक पावटी भायर घाल्यार देखून असलें कालें तुमी केलां जाल्यार थोडे फावटी आमच्या घरांनी कांय खाणी काणी मागोवन येतना आमी दिल्या जाल्यार यू सी मस्त जाणां म्हणटात फादर आमी आसा कली खानीक खंयच्याय आचरणाक खंयच्याय ताका हाका गेल्या जाल्यार तुमच्या जाग्याचेर एक बांदपास पडटा स्पिरीट विल तुमी मागीर लुकतें गेला नाका देखून तुमकां हांगा मागोवंक जाता घरा गेल्या उपरांत मागोवंक जायना थोड्या sanctify your house तुमचें घर जागो नितळ करा तसलें कालें आसा आशार पाशार जाता जाल्यार बंदी करा यू हॅव दी ऑथॉरिटी बंदी करा पूण तुमीच तांकां आपयनाकात कितें करून दिनाकात असल्या संगतीने आज कितल्या जाणांची बेसांवां गेल्यान मोगाळ भावा आनी भयणी यू टेक वन वर्ड गलातकारांचें पत्र वचवर 4 9 आनी 10 वर्ड ब्युटिफुल स्क्रिप्चर सांब पावल म्हणटा आनी तें गालातकारान ती एका काळार देवाक वळखनातलीं पूण मागीर ताणें देवाची वळख दिली जेजूची आनी तो कालें म्हणटा गलेशियन्स 4 9 and 10 कालें म्हणटा पळय पूण आतां तुमी देवाक वळखूंक पावल्यात सुमा सांगचें जाल्यार देवूच तुमकां वळखला कशें तर तुमी परत्यान त्या आसक्त भिकाड्या मूळ तत्वांक फाटीं परतून तांची सेवा साकरी करतात मागीर तुमी दिसांचो म्हयन्यांचो काळांचो वर्सांचो कालें करतात थोड्यांक दीस म्हयने आनी पळोवंक आहात खंय कालें दवरतना ना हरी एक दीस बरो वयगिरी हरी एक दिसा उठोन देवाक वळखोन मागल्यार तो दीस बरो जाता की ना हरी एक दिसा देवाक वळखल्यार सैतानाक पयस केल्यार आमी सुटकेन जियोंक जाता की ना तर काल्याक भियोवचें खंयच्या दिसा भियोंक ना वर्सांचो आचार तुमी चलयता मागीर मुखार मुखार कालें बरयलां तर तुमचे खातीर हांवें काडलेली वावंटकाय व्यर्थ जाता म्हूण म्हाका बेन दिसता म्हणटा गालातकारांक सांबाळ आमकां कालें बेन कोत्ता क्रिस्तवां कातोलिकां जावनी देवाची वळख आसून न्ही ताचेर आसा जी जाल्ली दिश्ट अशें वेताना देवान धाडची कृपा तांच्या घरांनी वळना नॉट रिसिविंग द ग्रेस दॅट्स अ डेंजर आनी हे आत्मे सोडनात कोण ते कोटे आत्मे आमी तांचो आदार सोदल्यार ते सोडनात देखून तांकां बंदी करचें पडटा वी हॅव टू बायंड देम सैतानाक इडेन्स दिनाकात खोट्या आत्म्याच्या प्रभावाक वा परिणामाक सांपड नाकात
ते कांय करना बट वी हैव टू टेक केअर देखून हांवें तुमकां 5 सवयो दिल्यात आज वयगी बारयो एक रिपेंटंट फेथ reconciliation renunciation आणि word of command authority पदवी आणि फादर्स ब्लेसिंग सो मी बापाचें वा देवाचें बेसांव जेजू मुखार जोड दिल्लें ताच्या रक्तान आमी दूंक सांगचें पवित्र आत्म्यान मागचें आमी ताचीं भुरगीं आमी सोडवणें जियेचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया